मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेपुळाचे हेडलायन्स. साळावली धरणाच्या पातळीत उणाव, लोकांमध्ये वाढला हुस्को. हजारांनी लोक दिसपट्ट्या उदका पुरवणे खातीर आसात निंबून. पडलो ना पावस तर जातले सगळ्यांचेच हाल. योग हो फकत व्यायाम न्हय तर शारीरिक आणि मानसिक भलायकेक देशाक एकठांय हाडपी जिणेची पद्दत अशें म्हणत आयज मनयलो आंतरराष्ट्रीय योग दीस. येता त्या सप्तकात पावसात ल्हव ल्हव जातली वाढ. 22 आनी 23 जुनाक हवामान विभागान दिला येल्लो अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सांगेच्या साळावली धरणाचेर उदकाची पातळी देंवपाक लागल्या. हाका लागून पुराय दक्षिण गोंयच्या लोकांचो हुस्को वाडत आसा. हजारांनी लोक दिसपट्ट्या उदका पुरवणे खातीर जलाशयाचेर आदारून आशिल्ल्यान फुडल्या म्हयन्यात पावस पडलो ना जाल्यार कठीण परिस्थिती निर्माण जावं शकता असो भंय लोकांनी उक्तायलो. पूण पर्यटकांचो लोट मात चालूच आसा. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की जे साळावलेचे डॅम आसा, ह्या साळावले डॅमाचे उदकाचेर आमी तुमकां दाखयतात. कित्याक आतां पावस पडनासतना कितलोसो दीस जाले पावस पडना आनी ह्या पावस पडना कडल्यान हांगा डॅम जे आसात हे कितलेशे डॅम आमी तुमी दाखयले आसा. काणकोणचोय डॅम दाखयले आसा, चापोलीचो, त्या बरोबर नॉर्थाचे दाखयले कडेन आसा. प्रत्येक डॅमाक उदक जें आसा आतां कमी जायत गेले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर सावथ गोवाचो हो व्हडलो डॅम म्हणटा तो साळावलेचो डॅम. आनी ह्या साळावले डॅमाक आज तुमी पळयतात जाल्यार जे तरेन आमकां उदक जाय आसता ते तरेन आतां ना. कित्याक सगळे न्हंयो ज्यो आसात सद्या ह्यो सुकल्यो आसात आनी जे तरेन फ्लो येवपा जाय तो आतां येयना म्हणटकीर हांगा साळावले डॅमाक सद्या उदकाची कमतरता जाले कडेन आसा आनी उदक कमी जाले कडेन आसा. कालच तुमी पळयल्यार की उदक जें आसा हें कशें वेस्ट जाता हेंय दाखयलें. पूण हांगा ह्या उदकाचो जो स्रोत आसा हो 99% कमी जाले कडेन आसा. आनी हांगा आतां सद्याक सावथ गोवाक उदक मेळटलें काय ना म्हण तें पळोवचें पडटलें. आतां उदक मेळपाक जाय जाल्यार आमकां पावस येवपा जाय आनी जो पर्यंत पावस येना तो पर्यंत आमकां ह्या साळावलीची उदक जें न्हंयक जें आसा हें साळावली न्हंयक येवपाना आनी साळावली डॅमांतल्यान तें लोकांक मेळपाना. दक्षिण गोंयच्या व्हड वाठारांनी हो धरण उदका पुरवण करपाचो मुखेल स्त्रोत म्हण काम करता. ताका लागून पावस अपेक्षे परस उणो उरलो जाल्यार परिस्थिती खासा चिंतेची थारतली. चड काळ पावस येवंक ना जाल्यार फुडल्या सप्तकान उदकाच्या पुरवणेचेर परिणाम जावपाक शकता असो भंय थळाव्यांनी उक्तायलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. पेपर लीक जाल्ल्यान देशभरात नीट परीक्षा वादाच्या केंद्रात सापडल्या. आता नीट परीक्षे वेळार गोंयांतल्यान ताजे हुस्के निर्माण जाल्यात. जंय परीक्षा केंद्राच्या तपशिलांचेर आनी थारायल्ल्या सुवातेर फावो ती सुविधा नाशिल्ल्यान विद्यार्थी आनी पालकांनी गोंधळ जाला असो आरोप केला. अधिकाऱ्यांनी चड चौकशी खाला ही परीक्षा घेतली जाल्यार लॉजिस्टीक प्रस्नांक लागून पयलीच मागणी आशिल्ल्या प्रक्रियेत गरजे भायर ताण पडलो अशें पालक म्हणटात. पळयात पुराय बातमी. हजारांनी आकांक्षी वैजकी विद्यार्थ्यां खातीर नीट ही तांच्या शैक्षणिक प्रवासातली एक महत्वाची परीक्षा प्रक्रिये भोवतणी राष्ट्रीय वाद निर्माण जाल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी परत विद्यार्थ्यांक सुळसुळीत आणि पारदर्शक पद्धतीची आश्वासना दिल्या. पण गोंयांत परतून नीट परीक्षेच्या दिसा कितल्याशाच पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रा संबंधीत गोंधळ जाल्ल्याची माहिती दिली. आज आमी आसात ते कुंकळे NIT जे आसा ह्या NIT कडेन आसात आनीक आज ही नीटाची एग्जाम जी आसा ती लास्ट टायम पेपर लीक जालो आनी कितलेशे भुरग्याले जीव सुद्दां गेले ह्या नीटा एग्जामी खातीर.
आनी ह्या भुरग्यांनी इतले मेहनत करून त्रास करून हे भुरगीं जे अभ्यास केल्लो तो फुकट गेलो आनी आज ती एग्जाम जी आसा ही आज परती दवरले कडेन आसा आनी हे वयल्यान ह्या एग्जामी वयल्यान जे मुखार दोतोर कोण जावपा आसात हे जे फिचर जे आसा त्या एग्जामी वयल्यान आमी मागतात की आनी पेपर लीक जायना जाल्यार पुरो म्हणून पूण एक वायट दिसता ते म्हणलें जाल्यार ह्या ज्या भुरग्यांक जे तेणी मेसेज धाडल्यो ह्यो रॉंग धाडले कारणान खुबशे पेरंट्सांक हांगा त्रास जाले कडेन आसात एड्रेस घातलो फोंडाचो पूण एग्जाम आसा कुंकळे NITचे हितून भितर आज ह्या पेरंट्सां कडेन आमी विचारून घेवया की तांकां कितें डिफिकल्टी झाले कडेन आसा पळय गेल्या फावटी नीट घेतली त्या फावटी खंयचो सेंटर चूज करपाचो हे भुरग्यांक चॉयस दिलो त्या प्रमाणे आमकां लागीं पडटा आमी साखळेकार आमकां लागीं पडटा म्हणून आमी फोंडा सेंटर घेतलो फोंडा सेंटरान लास्ट तेंची नीट जाली त्या निटाक त्या भुरग्यांचे जाणवे कटकर कलावे कटकर आनी कितें कटकर तेंच्यांनी केलें आनी ती परीक्षा तेंच्यांनी घेतली ती फुडें लीक जाली सगळ्याक जग जाहीर त्याच्या नंतर परत आतां जेन्ना एग्जाम येयली जाल्यार 4 दीस फावटी आमकां NTA एक WhatsApp मेसेज येयली NTA कडसून तेतून एड्रेस दिलो की NIT फोंडा फार्मागुडी म्हणून आतां NIT फार्मागुडी म्हणिना फुडें आमी सगळेच कन्फ्यूज जाले कित्याक थंयतली NIT बंद जाल्ली आसा आनी जी NIT आहा ती कुंकळे आहा जाल्यार भुरग्यांनी वयपाचें खंय तेजे खातीर आमी NITक फोन करपाचो प्रयत्न केलो पूण NIT बंद आहा ते फोन घेयना सगळे कन्फ्युजन आहा ते एडमीट कार्डाचेर तेंच्यांनी एड्रेस दिला कुंकळे आनी जी मेसेज येयला मेसेजीन घातलो फार्मागुडी फोंडा म्हणून जाल्यार पेरंट्सांनी वयपाचो खंय थोडे पेरंट्स हांवें सकाळीं फार्मागुडी गेले आनी थंयसून बापडे ते आतां कुंकळे येयला पण ह्यो जे सगळे कन्फ्युजन जाला ताका कोण जबाबदार गोवा गव्हर्मेंटान मेसेज दिली की तुमचे खातीर बसी दवरला आतां बसी ज्यो दवरला तर खंयसून खंय वयतलो तेचो कांय पायपोस कोणाक वचना म्हणजे ती ज्या बसीन आतां म्हाज्या सारक्या मनशाक साखळेच्यान जर कुंकळ येवंक जाय जाल्यार तेणी खंयच्या बसीन आनी कसो येवपाचो आनी बरें ती बस मदीं ब्रेकडावन जावची ना हेची कितें गॅरंटी त्या बसींची जर परिस्थिती पळयत आतां जी आमच्या फुड्यान येयल्ली सामकी वायट परिस्थिती आनी त्या बसीन एकूय भुरगो ना आतां फक्त तो कंडक्टर आसा आनी ड्रायव्हर आसा आतां ते बी परीक्षा दिवंक येयला जाल्यार ते तांकांच खबर बरें त्या भुरग्यांक गेटी रेवप 11 म्हणजे आमी येवन पावले कितल्यांक 10:30 भुरग्यांची परीक्षा चालू जातली 2 आनी सोंपतली ती 5:15 आतां ह्या भुरग्यांक जेवणा खाणाची कितें भितर सोय आसा त्या भुरग्याक जे नॅचरल कॉल्स येता तेची कितें सोय आहा आमकां खबर ना रातभर भुरग्यांनी अभ्यास करून परीक्षा दिला थोड्या भुरग्यांनी ड्रॉप घेतला एक परीक्षा जी पिड्यार जाली पळय तितून भुरग्यांचो कांयच दोश ना हेचे खातीर हे NTA रिस्पॉन्सिबल आहा आनी दुसरी गजाल म्हणजे ज्या NTAसून JEE करता आनी जी ही निटाची परीक्षा घेता ते एका परीक्षेक तेंची जाणवी बिणवी सगळी कापता आनी दुसऱ्या परीक्षेक ती कापिना अशें कित्या खातीर आनी पेरंट्स एकटो उलयना तो कित्याक भियेता जर आपूण कितें उलयलो जाल्यार खंयचे तरी सरकार किंवा खंयचो तरी युवा मोर्चा म्हाताऱ्यांचो मोर्चा केस करीत काय FIR करीत काय म्हणून लोक भियेता NSUI आणि काँग्रेसीच्या युथ विंगान कांय मजत दिवपाच्या हेतान कुंकळीतल्या परीक्षा केंद्रा भायर मेक शिफ्ट हेल्प डेस्क स्थापन केले आज सगळ्यांक खबर आहा नीट एग्जाम खऱ्या अर्थान री एग्जाम म्हणपा पडटा आमकां त्या तरेन ही एग्जाम कॅन्सल जाणार परत एग्जाम कंडक्ट करता बट खंय तरी हेजो मिसमॅनेजमेंट हो सारको कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट म्हणपाक पडटा आमकां कारण जायतो आतां हांगा पार्किंग इशू पार्किंग खंय तरी 1 किलोमिटराचेर करून भुरग्यांक चलत येवचें पडटा त्या भायर त्यो कदंबा सुद्दां ज्यो हांगा आसा तितूंत कोणूच आसना सारको कदंबा ज्यो सरकारान सांगला विच आर बीन ऑल्सो चार्ज भुरग्यां कडल्यान ते पयशे घेता सो एज यूथ काँग्रेस एंड NSUI आमी एक हेल्प डेस्क लॉन्च केलो फॉर द स्टुडंट्स खऱ्या अर्थान आमी हांगा टेबल घालपाचे आसले बट आमकां पुलीस स्टेशन हिंगा लागीं आसले कारणान आमकां पुलिसां कडल्यान परमिशनूय आमकां मेळना सो खंय तरी आमच्या NSUI कडल्यान भुरग्यांक मदत जावपा खातीर वी आर प्रोवायडींग देम स्टेशनरी एंड वॉटर बॉटल्स मजगती वास्कोन जावपी नीट परीक्षे खातीर परतून हाजीर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आपले हुस्के उक्तायले भुरग्यांनी बरे कामगिरीची आस्त बाळगून जायत्या जाणांनी परीक्षेची प्रक्रिया कशी चलता हाचेर आशंका उक्तायली आनी फुडली लीक वाद वा व्यत्यय विद्यार्थ्यांच्या फुडाराक आडमेळी हाडची न्हय अशें अधिकाऱ्यांक आवाहन केलें अरेंजमेंट का तो बाद में पता चलेगा जब पेपर होने के बाद कहीं पेपर लीक ना हो हम तो ये चाहते हैं अभी यहाँ पर पुलिस भी है सब कुछ है तो सब स्मूथ चल रहा है अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एक अच्छी सुरक्षा दे रखी है अब की बार तो होप करेंगे कि पेपर लीक ना हो वही हम तो ये उम्मीद करते हैं कि बाद में खबर ना आए कि पेपर लीक हो गया वापस बच्चों को परेशानी ना हो
निमाणे परीक्षा जाली आसतनाच या घडणुकेन परतून एक फावट उच्च दाव आशिल्ल्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेच्या संचालनात स्पष्ट समन्वय, अचूक संवाद आणि फावो ती मुळावी बांदावळ हांचे म्हत्व उक्ते केला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, हिरू महाले, सुभाशीष गोवेकार आणि अरुण नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आंतरराष्ट्रीय योग दीस. सगळ्या पिरायेच्या लोकांनी आपली योगा मॅट गुठलायल्यात आणि भलायकी, एकचार आणि मनाची वृत्ती वाडोवपी पुर्विल्ली पद्धत आपणायल्या. गोंय लेगीत हो दीस व्हडा उमेदीन मनयतात. हजारांनी लोक दर्यादेग, उद्यानां, भौशीक सुविधांनी योग सूत्रात वांटो घेतात. योग हो फकत व्यायाम न्हय तर शारीरिक आणि मानसिक भलायके खातीर देशाक एकठांय हाडपी जिणेची पद्धत आसा. जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है. बारावे वर्ष आसा जेका आमी म्हणटा की एक तप आमी कंप्लीट करपाक शकले आनी ह्या निमित्तात योगा हो युवा शक्ती खातीर आसा, योगा हो नारी शक्ती खातीर आसा, योगा सगळ्यां खातीर आसा आनी हो योगा आमी म्हणटा की योगा बिल्ड्स द डिसिप्लीन, फोकस, कॉन्फिडन्स आनी इमोशनल रेजिलन्स एमॉंग द यूथ. हे करपाक सातत्यात योगा प्रॅक्टीस करप हे गरजेचें आसा.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घ्या व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात पावसाची तूट 72% परस चड नोंद जाल्या. पूण येता त्या दिसात पावसात ल्हव ल्हव वाड जातली असो अदमास हवामान विभागान दिला. देखून उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. तशेंच 22 आनी 23 जूनाक येल्लो अलर्ट दिला. फाटले 24 वरां नैऋत्य पावस गोंयाचेर उणो उरलो. राज्यभर फकत हळुवार पावस पडला. 1 जून ते 21 जून ह्या काळात गोंयांत कांय सुवातांनी हलक्या पावसाची शिरशिरीच पळोवपाक मेळ्ळी. मळबांत कुपां दाट्टली. येता त्या काळात हळुवार तो मध्यम पावस पडपाचो अदमास आयएमडीन दिला. 22 आनी 23 जूनाक गोंयांत कांय सुवातांनी पावस पडटलो. फुडल्या 3 ते 4 दिसांनी पावसाची क्रियाशीलताय ल्हव ल्हव वाडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. सोमारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. पावस लायतलो हजेरी. 22 आनी 23 जूनाक व्हडलो पावस. येल्लो अलर्ट जारी. पावसाच्या क्रियाशीलतायेंत वाड. सोमारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या हेच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.